Chief Minister Asta. Speaker sir, this question is about Janta Darbar and Sarkar Tumcha Dari. एल्टन बाबात बरोच शिकून आयला. दरबार छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे दरबार भरताले म्हणून आमचे मंत्री गेले म्हणून आमी महाराजा समजना, आमी जनतेचे सेवक आसा. मंत्री थंय गेलो म्हणजे परत एकदा सांगता, तो महाराजा न्हू, तो जनतेचो सेवक आसा. म्हणून तर तो जनतेच्या दारान वता आनी दारान गेल्या उपरांत तो दरबार भरता. एका म्हणटा एका खाज येता एकी कडेन आनी खाज येता दुसरे कडेन. इट इज रॉंग. तो जे सांगता पळय न्ही, सेनापती काम करिनाशिल्ले म्हणून, तसो विशय ना स्पीकर सर. आमचे सगळे सेनापती काम करतात. Chief Minister Asta. Speaker sir, this question is about Janta Darbar and Sarkar Tumcha Dari. Speaker sir, Janta Darbar is a concept launched by Honorable Chief Minister on 19th June 2023. So far, there is just one Darbar which has taken place in South and North Goa. Speaker, the Darbar was normally held by Maharajas, and I don't know whether Chief Minister is having these Darbars to give a feel to the ministers of becoming Maharajas. Speaker sir, people of Goa don't need these Darbars to be organized spending public money. The first Darbar was held on 3rd July 2023 at Mapsa, attended by Honorable PW Minister Nilesh Kabral. And the similar way, the first Darbar was held on 3rd July 2023 by Babush Monsarat. Speaker sir, what I have got an Annexure 4 states that 19,741 was spent by Collector North and 86,105 was spent on by Collector South for the same event with the same number of people attended the same function. एक कोडेन 20,000, एक कोडेन 90,000. Speaker sir, my first supplementary question is, before that, I want to know, Sarkar Tumcha Dari was held, started by Honorable Chief Minister in 2020, before the 2022 election. Was this event election campaign or a stunt by the Chief Minister, and why it is stopped now? स्पीकर सर, एल्टन बाबात बरोच शिकून आयला. दरबार छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे दरबार भरताले म्हणून आमचे मंत्री गेले म्हणून आमी महाराजा समजना, आमी जनतेचे सेवक आसा. आनी ताका दरबार हो शब्द इतक्याच खातीर दिला कारण तो एक बरदस्त दिसता, लोकांकूय दिसता दरबार भरतलो म्हणजे जेणे करून आमी सगळे जाण थंयसर एडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे स्टाफ वयतले, आमचो मंत्री वयतलो. मंत्री थंय गेलो म्हणजे परत एकदा सांगता, तो महाराजा न्हू, तो जनतेचो सेवक आसा. म्हणून तर तो जनतेच्या दारान वता आनी दारान गेल्या उपरांत तो दरबार भरता. म्हणून आमचो बाबूश मोन्सेरात हो मडगांव गेलो आनी बाब निलेश काब्राल हो आमचो म्हापसा गेलो. ह्या म्हयन्यान आमच्या 14 तारखे दीस म्हाका दिसता मिस्टर माविन गुदिनो म्हापसा वतलो आनी बाब रोहन खंवटो हो परत मडगांव वतलो. जेणे करून थंयसर तुवें जर प्रश्न तांकां विचारले, तेंच्यांनी आन्सर केले आनी थंयसली जी सगळी कामां केली ही तितकीच म्हत्वाची आसा. त्या खातीर ती कामां सुटसुटीत आनी सुटावी जावची म्हणून हे दरबार भरता. तितूर जर खंयसर 90,000 खर्च केला, खंयसर 20,000 खर्च केला. म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हेणे थोडेशे बील आपल्याच बल्सांतले दिले आसतले. थंयसर कदाचित थंय थोडे कमी लोक जेयले आसतले, थंय थोडेशे सावथान चड लोक जेयले आसतले, थोडे जेयनासतर घरा गेले आसतले. म्हणून थंय एक 90,000 रुपया खर्च जालो. आनी हो ट्रान्सफरंट आसा, बिलात लायला तुका, त्या रेस्टॉरंटाच्या बिला सयत लायला. टेंडरूय काडूंक नासलो स्पीकर सर. म्हणजे खंयच्या 19,000 रुपया खंयच्या रेस्टॉरंटान म्हणलें जेवपाक ते बिला सयत लायिल्लें आसा. दुसरो तेणी प्रश्न विचारलो की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट आसलो काय म्हणून. स्पीकर सर, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट बिलकुल नासलो. हो कार्यक्रम सरकार लोकांच्या दारान व्हरपाचो हो आमचो प्रयत्न आसलो. आनी म्हणून तर फाटल्या वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 11 कार्यक्रम वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर केले आनी 11 कार्यक्रमांक खूब व्हडलो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्पीकर सर, जवळपास प्रत्येक आमी ज्या जाग्यार 35 डिपार्टमेंटां स्पीकर सर वयतालीं आनी 35 डिपार्टमेंटांतल्यान लोकांची वेगवेगळी कामां ही डायरेक्टली थंयसरल्या थंयसर म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेरी कल्चर कितलेशाच लोकांक जेच्यो बेनिफिट्स मेळपाक एकदां लेट लागतालो टू टायम थंयसरल्या थंयसर त्यो स्पीकर सर जावन वयताली. तांणी प्रश्न विचारलो की आतां कित्याक ना. स्पीकर सर, आमी इलेक्शन जिखल्या उपरांतूय बी त्या कार्यक्रमाची सुरवात
परत त्याच्यात तेकोन सांगे तालुक्यात केली, केप्यां तुज्या तालुक्याक तेकोन सांगे मतदारसंघात केली आणि सांगे मतदारसंघात स्पीकर सर हो कार्यक्रम एका दिसाच्या ऐवजी 2 दीस घेवचो पडलो आमकां, कारण लोकांची गर्दी जितकी पडलेली, कारण बारीक बारीक कोणाचें करेक्शन आसतलें, कोणाचें रेशन कार्ड, वोटींग कार्डाच्या सयत लेबर कार्ड आमी इश्यू केली थंयसर, कोणा कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर कार्ड इश्यू केली, म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटाची जी इनोवेटीव स्कीम आसा ती स्कीम थंयसर आमी लोकांक दिली. गेले नास तुम्ही तेजो कार्यक्रम जाय जाल्यार करुया आमी. ना स्पीकर सर हांव कित्याक म्हणटा केन्ना पयलीं गेल्लो तो, इलेक्शना पयलीं. मिनिस्टरान बाब सुभाषान सुद्दां मुद्दो मारलें कित्याक पयलीं जे सरकार दारी केल्लें तेन्ना तो नासलो, दुसऱ्या कोणाक घेवन केल्लें तुमी आनी बॅनरूय दुसऱ्या मारलें. इलेक्शन स्टंट कित्याक आसतलें? अरे तो आमदार आहा तेजो बॅनर लायता, आतां तूं आमदार आहा तुजो बॅनर लावया. तो मंत्री तुगेलो बट हांव तेगे सायड घेता. स्पीकर सर स्टंट कित्याक म्हूण तुका हें सायड घेता सारकी तेणी सेटिंग. स्पीकर सर स्टंट कित्याक म्हणा, कित्याक तूं ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारपाक शकता. स्टंट इलेक्शन पयलें केल्ली आनी तूंय तितून भागी आसलो. काल एक हांव भागी नाशिल्लो आसलो प्रायव्हेट आर्कायव्ज ऑफिस केलें, प्रायव्हेट ऑफिस बिल्डींग आनी कोण आलें, आज हुंय गेलें ऑफिस स्टंट ती. एका म्हणटा एका खाज येता एकीकडे आनी खाज येता दुसरे कडेन. हांगा सरकार तुमच्या दारीचो विशय चल्ला आणि स्टंटा लागून येयलो, स्टंटा लागून. विचारपाच्या तेका बरें विचार स्पीकर सर महाराजा देड वर्सान गेलो मरे. हय जालें खबर ना. काल पोत्तून Specific प्रश्न विचारा. स्पीकर सर पोत्तून हांव कित्याक जनता सर महाराजाक कित्याक टॉपीक हाडटा. महाराजा कित्याक येताले तेन्ना तेंगे सेनापती वो कोण ते आसलोले लोकांनी काम कोना आसले, तेका लागून हे बसका घेवपा पडटाल्यो आनी थिंग कडेन जमडीर बसताले. आज तुगे ऑफिसर काम कोनाय म्हूण. This shows that administration is a failure. That is why ministers have to come there. Do you admit that? इट इज रॉंग. तो सांगता पळय न्ही सेनापती काम करिनाशिल्ले म्हणून, तसो विशय ना स्पीकर सर. आमचे सगळे सेनापती काम करतात. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें अजून तुज्या तेज्या सांग्या गांवांतल्यान म्हणजे ती नेतुर्ल्या विलेजींतल्यान जर येतलो तेका मडगांवां कलेक्टर ऑफिसान, जाल्यार तेका येवपाकूच म्हाका दिसता 3 वरां किंवा 4 वरां बाय बस लागतली. जेन्ना तेज्या सांग्या गांवांत आमी गेले पळय न्ही, तिकाय बाबडे कळ्ळें की आपल्या रेशन कार्डा वयलें आपलें नांव बदलूंक जाय किंवा वोटींग कार्डा वयलें वेगळी स्कीम आपल्याक अजून मेळून. म्हाका खबर आहा, हांव थंय गेलो तेन्ना उलयलां. आनी म्हणून तर आमी एडमिनिस्ट्रेशन घेवन पुराय मंत्री आसत किंवा हांव आसत लोकांच्या घरा कडेन वयता, जेणे करून जी स्कीम येवजण एकदां आमी म्हणटा आमी ऑनलायन सगळें आहा. गांवांतली आमची जाणटेली आई ही तिका कळना. तिका जर कळटलें आसत जेन्ना वचून तेच्या कडेन कलेक्टर आसतलो किंवा आमचो LDC खंयचोय स्टाफ आसतलो तिका जेन्ना एसिस्ट करता उलयता ते तिका मेळोवन दिता. आमी हो कार्यक्रम करता हेजो अर्थ एडमिनिस्ट्रेशन काम करिना म्हणून न्ही, आजुनूय इजी जावपाक जाय म्हणून, हॅपिनेस इंडेक्स वाडपाक जाय म्हणून हो प्रयत्न आसा.